बिरेस्तारा आगोंद काणकोण पंचायतीचेर काँग्रेस पक्षाक तेको दिवपी पॅनल सरपंच पदार निवडून आयला। सरपंच पदार प्रमोद फळदेसाय जाल्यार उपसरपंच पदार आबेल बोर्जियस हांची निवड जाल्या। 6 म्हयने पंचायतीच्या कामाक खंड पडिल्ल्यो त्या कामाक आतां गती मेळटली म्हण नवनिर्वाचित सरपंच उपसरपंच सांगता। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आज जी आमी पंचायत घडयला आनी सगळे एकवटान आमी वावर करपा खातीर आमी आज पंचायत आमी घडयल्ली आसा आनी आमचें एक विजन आसा। ह्या पंचायतीक कांय तरी एक आमचे कडेन शक्य आसा तो डेव्हलपमेंट करपा खातीर अशें एक आमचें विजन आसा आनी तें विजन घेवन आमी मुखार वतले। आनी त्याच बरोबर आमी आमच्या ज्या काणकोण मतदारसंघाचे आमदार आसात बाब इजदोर फर्नांडीस हांच्या सहकार्यान आनी आमचें जें गोंयचें सरकार आसा त्यांच्या फाटबळान आमी आगोंद गांवचो विकास करपा खातीर कटिबद्ध आसतले। गेल्ल्या 6 म्हयन्याक विकास हो फकत कागदाचेरच उरला, ताजे जी पुरवणी जावपाची आसली ती कांय जावना। हें आमी दोळ्यांनी पळयल्लें आसा, म्हणूनच आज हो आमी बदल घडोवन हाडलो आसा। भ्रश्टाचार जाला केन्ना हें सांगपाक ज्या कोणी भ्रश्टाचार केला तो त्या मनशाक खबर आसतलो आनी ज्या मनशांनी लोकांचो तेंचे मदीं संबंद आसा भ्रश्टाचाराचो तो तांकांच खबर आसतलो। ह्या भ्रश्टाचारा बद्दल म्हाका व्हडलेशें कांय उलोवपाचें व्हडलेशें येना। ह्या पंचायतीक प्रामुख्यान विशय आसा तो उदकाचो। हो उदकाचो विशय जो आसा आमी आमच्या आमदार माननीय इजदोर फर्नांडीस हाजे मुखार आमी मांडलेलो आसा आनी तेजें आमचें फॉलोअप बी चालू आसा। आतां रोखडेच आमी आमच्या माननीय आमदाराक रिक्वेस्ट करतले आनी हांगसर ताका आफोवणी करतले आनी ताजे बरोबर जे आमकां संबंदीत अधिकारी आसतात तांकां बरोबर घेवन आनी आमच्या गांवच्या लोकांक घेवन आमी ताजे विचारपूस करतले। पळोवपाचें म्हणल्यार कितें 6 म्हयन्याच 5 म्हयने आमी सारके पळयले। कामा बद्दल आमी कांयच पळयलें ना म्हणल्यार जाता, कित्याक जाण जे उदकाचो जो प्रश्न आसलो आनी फाटल्या दिसा गांवांक आमच्या 10 दीस पासून उदक नासलें। एज अ डेप्युटी सरपंचान ते फुडाकार घेवन जाता करून लोकां मेरेन पावयलें, कित्याक आमचो सरपंच आसलो जो लिव्हर आसलो आनी देशाच्या भायर आसलो। जेन्ना लोकांक हिंगा 10 दीस उदक ना पूण सरपंच भायर आसता हें एक चुकीचें। दुसरी म्हणल्यार कितें आहा, जी रस्त्या वयलीं झाडां आसता आतां त्या मिरांवाड्यार जरी तर आमी भितर सरले वचपाक जाल्यार लोकां बायक घेवन वयता आसतना दुसरे सायडीक तर कोण आनी एक बायक घेवन येयलो जाल्यार झाडां आसा तीं लोकांक लागता। पूण ही रस्त्या वयली झाड मारप। दुसरी म्हणल्यार गार्बेज आगोंद काणकोण त्या रोडाक म्हजो सजेशन आसलो, रिक्वेस्ट आसलो ती एवरी 15 डेज ही क्लीन जावची। दुसरी म्हणल्यार शॉर्टकट रोडार जरी तर आमी आगोंद पासून पावता खंय साळोरी पुला कडेन जाल्यार रस्त्या वयलीं झाडां डिजास्टर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान ती आमी निवळ करची वा रस्त्यार जे खांदी आहा त्या गाडयांक लागता ते कातरून उडयचे म्हणून। पूण 5 म्हयन्यां भितर आजून पासून लेटरूच पावलें ना वयर। मिटिंगे उलयली बीन आमी सगळें केल्लें।